सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता क्रिस्पिनो फारिया आनी क्लिंका फेर्नांडीस आपल्या पयल्या लग्नाच्या वर्साक देवान तांच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलिस डिकुन्या ताच्या दुसऱ्या वर्साच्या उगडासाक देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आमच्या गांवचें आल्त चिकाली हांगाचें तरणाटें एलायना फेर्नांडीस 21 वर्सांचें लंडन शारान सोंपून गेलां कालच्या दिसाक. खेरीत भाशेन ताचे पासत आनी ताच्या घोराब्या पासत आमी मागुया. नमिशा पिंटो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट आमच्या गांवांत आल्त चिकाली ग्रेस डिकुन्या इग्रेजा रेमी फेर्नांडीस माटवें दाबोली जुसे मारियो आफोन्सो आल्त दाबोली वालीसायड नेविन डिसिल्वा आल्त दाबोली बिहायंड NSD एस्पेरांसा डिसुजा नाकेली जोझफीन पेरेरा देवसो पिकेन सेसील कुतिनो ह्या घोराब्यांचेर सायबीणमांचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. तशेंच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी ज्यो घडामोडी चल्लेल्यो आसात तातूंत देवान आपलो हात घालूंक आनीक आमकां ह्या प्रश्न सुटावे करूंक देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सव्या आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो आज पवित्र सभा किरीत भाशेन पाद्र पियो हाच्या समोरणाची उगडास करता. पाद्र पियो स्टिग्माटा जेजूचे गाये आपल्या जिवितान अणभवले. आशी सुशूभ वर्तो मनांत म्हणटात तुमी म्हाका कोण सोदतात आनी लोक म्हाका कोण सोदतात. दोन अणभव एक शिसांचो अणभव आनी एक लोकांचो अणभव. शीस आमी सगलीं दर दिसाक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाता तेन्ना देवाच्या उतरांतल्यान देव आमचे सवे उलयता तेन्ना आमी जेजू कोण आमच्या जिवितान दोत्ता काय. खरेंच आमच्या जिविताचो मुखदोमतो आमच्या जिविताचो माज आमच्या जिविताचो दोनी वो चालतो आमी ताची पाटलावदारां कशीं जियेता जाय. आमकां विचार करुया मिसाचे सुरवातेक आनी जें कितें आमी अणभवता तें आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक आमकां कृपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तुक धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुलिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध एपासो भाग्यो सदां सांगपाक मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदाद देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओत्म्याचो गुवडी
तुज्या शेड्यांक उतरान चलूंक आनी देखीन चलूंक बाग्योंत पाद्र पियोक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो बाबाड सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती सर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक, एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोलें उमटून काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रोडूंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक, एक वेळ फातोर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते परते एकठांय करूंक, एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन सोरूंक, एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडावंक, एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावूंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस कोश्ट करता ताचे ताका कितें मेळटा. मनशा कुलाक देवान एकेरीत वावर करून दिल्लो आसा तो हांव नियाळटां. तो करता तें सोगलें दर एका काळा पुरतें करता. पूण जरूय देवान सोगल्या कालाचेर मनशाक नोदोर मारूंक दिल्या तोरूय औरंबाक तावन तें शेवटाक पर्यान देवान केलां तें वळखूंक घेवंक मनशाच्यान नजो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सोर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. सगलीं म्हणुया. सोर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. सोर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारूक, दाल म्हजो, शेरोण म्हजें. जबाब. सोर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. मनीस कोण सोर्वेस्पोरा? तुवें ताची पर्वा करच्याक. मातयेचो पूत कोण? तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक. ताचे दीस सावळे वरी नाच जातात. जबाब. सोर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी ताणीं अशी जाप दिली,
कांय जाणां स्नान जाता सुवाव, दुसरे एलिशा आनी हेर तूं नव्यान जिवोन चाल्लो कोण एकलो आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण धरतात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण सोदतात? सिमांव पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिशिक्त. पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय, जाणट्यांनी, याज्ञिकांनी, वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवोन जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप उपदेशाच्या पुस्तका वेलें वाचप उपदेश आज कांय बरीं आमकां उतरां दिता. देवान दर एक वेळ आमकां निर्मून दिला आनी हो वेळ बरे तरेन आमी सारचो, एक वेळ आमी बरे तरेन आपणावचो, एक वेळ आमकां ओगडावंक मेवता जाल्यार तो आमी सोडून दिवचो. आनी कांय बरीं उतरां आयच्या ह्या वाचपांत आसात ती आमी नियाळ्ळ्यार आमकां दिसता दर एक वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पोंदा दर एक कामाक एक वेळ आसा. पूण आमी कामूच करता आनी वेळ जो देवाक दिवचो आसा तो आमी दिना. आनी हेंच आमकां आयज कांय बरी हे उपदेशाच्या पुस्तकांतल्यान मेवता की एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक आसा. पूण जायते फावटी आमी आख्खो वेळूच नाचता. आमचो दुखाचो संताप येता तेन्ना आमी घडयेक आमचें पातोक रडोना. जायते फावटी घडयेक विसरता की आमी पातकी म्हणून. घडयेक जायते फावटी दुखानूच रावता. म्हाका अशें जालें तशें जालें, दीस आनी रात तीच रोड. घडयेक आमच्या जिवितान अशें जाता. कांय बरें म्हणटात, एक वेळ सोडूंक आनी एक वेळ आमी सांडूंक. म्हणजे आमी सोडून दिवंक. आमच्या जिवितान कोणें वायट केलें जाल्यार सोडून दी, ताका बोगसोणी दी. पूण एक वेळूय तूं ओगडाय नाका. देवान तुका ही घडी दिल्या, बरे तरेन तुज्या जिवितान ती सांबाळ. एक वेळ काय बरो तो म्हणटा उगी रावंक आनी एक वेळ उलोवंक. गरज तुवें आमी उलयना. जायते फावटी मोने आमी रावता. आमी जाणा अत्याचार जाता, उनीत जाता आमच्या समाजांत. आमी जाणा आमच्या जिवितान उनीत आनी अत्याचार जाता. आमी जाणा जायते फावटी वेळ देवान आमकां दिला उलोवचो, आमी मोने कशे उबगी रावता. कित्याक आमीच लॉच घेता. आमीच भाऊ भयणीनो जायते फावटी वायट आसा तें दोळ्या मुखार पळयता आनी आमी हांसता आनी म्हणटा कोण पडटलो हातून. उगी बरें आमचो फुडार आसा, आमच्या भुरग्यांचो फुडार आसा, मागीर ती आमकां सोतायतले अशें आमचे मनान चिंतना येतात. कांय बरें एक वेळ पिजूंक आनी एक वेळ शिवूंक. घडयेक आमकां वेळ मेवता सारकें आमच्या जिवितान वायट चलता तें करूंक. जायते फावटी घडयेक पिजूंकूय आमकां वेळ मेवता, पूण आमी तें पिजिना. आमी कितें करता, नाका सांबाळून दवरी, आसूं तें करून दी ताका, अशें आमी ओगडायता. भोव करून आमची तरणाटी वायट करता तेन्ना तांकां तोंडार आमी कितें आसा तें सांगूंक जायते फावटी फाटीं उरता. जायते फावटी आमच्याच घरान आमची कुटुंबाची वांगडी वायट वस्तू करतात. घडयेक तांकां बऱ्या मार्गार हाडूंक आमकां तांक ना. आमकां घडयेक तितली बोळाय ना. आमी उगीच रावता, भियेता, हांकडेता, कित्याक आमची म्हणून ती. भाव भयणीनो, कांय बरीं उतरां आमकां मेळ्ळ्यात. एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ दुयेस करूंक. गरेच आमी मोग करता, पूण तूं तर खरो मोग करता तेन्ना तूं ताका वायट ताच्या तोंडार मारतलो. खरो मोग करता आनी तो वायट रस्त्यार चलता जाल्यार दुयेस करूंक तूं सांगचो न्हय ताका. बाबा भयणीनो, कांय बरी एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जियोंक. जायते फावटी आमच्या जिवितांत शांती आसना आनी हें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आपल्या शिसांक विचारता, लोक म्हाका कोण सोदतात. 3 फावटी आमकां शुभ वर्तमानकार ह्यो वस्तू जेजूच्यो सांगता. 3 फावटी जेजू हो विचार आपल्या शिसांक करता. हे पयले फावटी जेजू म्हणटा आनी लोक म्हाका कोण सोदता हे शिसांक विचारल्या उपरांत ते तरेकवार जें कितें चलता तांच्या समाजांत त्या काळार ते सांगतात. कोण तुका जोआं बातिस्ट स्नान जाता, जोआं बातिस्ट, कोण एलिशा, आनी तूं नव्यान जिवोन जाल्लो एकलो आदल्यांतलो प्रवादी अशें धरतात.
आनी जेजू आपल्या शिसां करचें हो एक वेळ आतां तांकां खरी तांची कितें मनान आसा तें जाणा जावंक जेजू त्या वेळार तांकां विचारता, तुमी म्हाका कोण धरतात? आनी काय बरो पेद्रू जबाब दिता, देवाचो अभिशिक्त. म्हणटकूच जेजू देवाचो अभिशिक्त म्हूण आपूण जाण आसलो, पूण तो एक एक पावटी भियेतालो. घडये शीस फुडाराक हांव सर्गार आपल्या कुश्टा मरणाचो उगडास तांकां त्या वेळार तो करता. आनी हो मुद्दम पयली पावटी जेजू तांकां 3 पावटी उगडास करता आपल्या कुश्टा मरणाचो. कित्याक आपल्या कुश्टांतल्यान आपल्या खुर्सा वरवीं आपूण जैत व्हरतलो मरणाचेर हें जेजू जाणा आसलो. हाका लागून शिसांनी तयार रावचें आनी शिसांनी आपल्या पाटलावदारी आपलें मन बदलून अदीक आनी अदीक आपल्या पाटलावदारांकूय दुसरे हेर आसात तांकां तांणी तयार करचें हे जेजूचो हुस्को आसलो. जेजू प्रवचन करतालो खरो, पूण तांच्या मनांत तें वचन आसलें, कित्याक मनां धांपलेलीं आसलीं. तशें आतां आमी प्रवचन करता, कितलेय आमी शर्माव सांग, कितलेय आमी तुमकां वस्तू सांग, दाराच्या भायर गेले म्हणटच परतून त्योच वस्तू सुरू जातात. परतून मनांत आसात त्योच वस्तू आमी करता. आदल्यो रिती, आदल्यो चाली आमच्यो आमी परतून पाडटा. भाव भयणीनो, घडीक आज देव तुका आनी म्हाका उगडास करता. एक वेळ आसा आमी तोंड उगडपाचो, एक वेळ आसा तोंड धांकपाचो, एक वेळ शांतीन जियोवपाचो, एक वेळ आसा बरे तरेन देवान दिल्लो. पूण जायते पावटी रोडण्यानूच तर आमी काडलें, जायते पावटी आदल्योच चाल्यो तर आमी धरून रावले, जायते पावटी आमच्या जिवितांत भक्ती आमी करूंक सोदिना, जायते पावटी जिवितांत नवसोदनी तर आमचें ना. जाल्यार भाव भयणो, पोलकेपणाचें पोलकेपण आनी सगळेंच पोलकेपण आमच्या जिवितांत घडटलें. फादर पियोन आपल्या जिवितांत दर दिसाक सैतानाचेर आड झुजूंक आमकां ताणें उलो मारलो. सैतान दर एका दिसाक आमकां सोतायता, दर एका दिसाक आपणाचें करूंक तो वावुरता, दर एका दिसाक आपले प्रयत्न तो करीत आसा. मिसाची बेटीन जेजू आमचे सोबे येता. जेजू आल्तारार ह्या वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करता तेन्ना आमकां आपल्या कुडी रोगतान तो पोसता. हीच कुडी रोगत आमी घेता तेन्ना तो अभिशेक, तो आमचो धनी, तो आमच्या जिविताचो माज, आमचो फुडारी अशें आमी पाटलावदारांनी ओळखून घेवन आमचें जिवीत न्हवसरून ह्या जेजूचो पाटला उदीक मोगान सगळे स्फूर्तीन बोडान आमी करूंक आमकां सगळ्यांक वागून फादर पियोचे मोजतीन कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. बाबा बोनी बाबा बेटो बाबा नाका रुबे नाका आपल्या काचा सोबे बोपो जेजू तुझे कालीस मागता.
जिवीत सगळे लावूं जेजू म्हाका बापाक भेटूय जेजू मागता खोशेन दिता सगळे जावचें बापाक भोगता म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सूर पदवीदार आनी भोव व्हरत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या पाद्र पियोच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गुवड्या खाल तुज्या मोगांत जिवंक सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सर कार्यान सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दील घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायने पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसगा जे कुशे परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. एक वेळ मागूंक आनी एक वेळ आमी दुसऱ्यांक उदीक आनी उदीक वच जेजू दिवंक तो जेजू आमकां उलो मारता. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Bałbym kusi bosan, moja kuri rokta, kusi dado saya. Jesus dziwi dusze, sami dziwi tam cię. Jesus dziwi dusze, sami dziwi tam cię. Mudah-mudahan Jiwan boron wasan Tumit suno saya Dusrang jiwan boran Mudah-mudahan wantan Jiwan boron wasan Tumit suno saya Dusrang jiwan boran Jesus jiwit tuche Sawi jiwit amche Jesus, te vi
प्रार्थुया. सूर पुदविदा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत पाद्र पियोची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणाच्या गोसांक आमी पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. हे आमी मागतांव क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची बसवण जातली. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93. F16. मिसाची बेल आतां सोंपली, क्रिस्ता शांती घरांत सोल्या, सोडगी कृपा आमचेर देवली, देवाक आर्गां आतां दिवया, देवाक आर्गां आतां दिवया. सोडगी जेवणान भुगतान दोनिया देवा आर्गां दिवया, दिन वाचणेची